कामुर्ले हांगासर येवपी मेगा प्रकल्पाची परवानगी रद्द करपाची मागणी करीत थळाव्यांनी पंचायतीक घेराव घालो। मेगा प्रकल्पा खातीर रस्ते रुंद करपाचें थारायलें जाल्यार लोकांचे जागे वचपाची भिरांत लोकांनी उक्तायल्या। मेगा प्रकल्पाक काडिल्ली नोटीस सरकारान फाटीं घेवपाची मागणी करीत कामुर्लेच्या थळाव्यांनी निषेध केलो। सगळे जाण ऐका, हो तुमच्या कामुर्लेचो प्लॅन। आता सरपंचान कितें सांगला की हो सर्वे नंबर हो सर्वे नंबर तो म्हणटा सेटलमेंटान आसा म्हणून आम्ही परमिशन दिले। ओके, आता तुमका आणि एक सांगता, तुमच्या ह्या प्लॅनान कामुर्लेच्या प्लॅनान हो जो फुडलो रोड आख्खो आहा पळय हॉस्टेलान वयता हो रोड 25 मीटर दाखयला। फाल्यां सरपंच म्हणटलो घरा मोडा प्लॅनाचेर 25 मीटर रोड दाखयला म्हणटलो। एज पर प्लॅन जर तो काम करतो जाल्यार सगळ्यांची घरा मोडटली। आणि हे लक्षात दवरा, बीजेपी सरकारान गेल्या विधानसभेन कायदो काढला, जर रोड वायडनिंग करपाक जाय आणि जर कोणाचे घर वयता जाल्यार तेका फक्त नोटीस वयतली, परमिशन विचारचे ना। आख्या कामुर्लेकारांक सांगता, तुमका फक्त नोटीस वयतली, तुमचे घर काढा, 15 दिसाचो टाइम येता म्हणून दिता म्हणून, आणि तुमका कोणाचेच परमिशन लागचे ना। हो कायदो ह्या बीजेपी सरकारान काढला। कित्याक हे डोंगर सगळे विकलेले आसा, व्हडले मेगा प्रोजेक्ट हांगा येवपाच्या आणि तांकां व्हडले व्हडले गाडयो हांगाल्यान व्हरपाच्या म्हणून। आमचे कोणाचेच चिंतचे ना। न्यू वोट बँक थंय क्रिएट जातली, तुम्ही मागीर मरा ना कितें जाय ते करा। सरकाराक पडलेले ना आणि ह्या पंचायतीक पडलेले ना। आणि हो त्यांचो प्लॅन आसा। कित्याक हे सगळे आता पळय हांगा इंडस्ट्री दाखयला, देव जिटिया कडेन हांगा तेंच्यांनी लो कॉस्ट हाऊसिंग घाटयांक लागून 20 पॉइंट प्रोग्राम घाटयांक लागून दाखयल्लो। ह्या पंचायतीन हांगा अप्रूव जाला हो प्लॅन, आणि हे सगळे हांगा हो सरकार जर हाडपाक लागलो आख्खो डोंगर काबार जातलो, सगळे उदक व्हांवून तुमची घरां लाटून काबार जातली वयतली। आणि हे हांगा कोण ते सांगनात वयल्यान परमिशन लास्ट पंचायती कडेन परमिशन कित्याक घेता? पंचायती कडेन येता कित्याक पंचायतीक सगळे खबर आसता गांवांत उदक आसा काय ना, लायट आसा काय ना, रस्तो आहा काय ना, बाबा तो प्रोजेक्ट येयल्यार कितें जातले, उदक व्हांवून खंय येतले, सिवेज व्हांवून खंय येतले, एनवायरमेंटाचेर डॅमेज जातली काय ना, शेतां पाड पडटली काय ना, घरां मोडटली काय ना, रस्तो हे सगळे पंचायतीन पळोवपाक जाय। हे जे सांगतात पळय हे लोकांक कळटा पिशान। आणि ह्या सरपंचान ती फालतू नोटीस काढून, फेक नोटीस काढून देवाकडे जिटियाकडे त्यांनी फटिंगपणां केल्ली आहे न्ही, देवाकडे फटिंगपणां केल्ली आहा। तो आतां हांगा लोकांक पिशान काडटा, आमकां कायदे शिकोवपाचे नाय न्ही। आणि सरपंचान भायर येवन हांगा आन्सर करपाक जाय की आमी जो मेरेन सरपंच हांगा आमकां रिप्लाय दिना, इन्स्पेक्शन केन्ना काडटा आमी हांगाच्यान हालचे ना। सिंपल, आमकां इन्स्पेक्शन जाय म्हणजे जाय।